ह्या आयच्या वाचपान आमी कितें पळयलां की ह्या संवसारांत हें असलें घडटा. आमी सगळीं देवाची भुरगीं, पूण आमचें पळय कितें कर्तुबां आसात ती मातशी वेगळीच आसतात. तातूंत बरें आनी वायट दोनूय आसता आमचे मदें. हांगसर आमी पळयता तो ग्रेस्त धोनी कितें करता पळय तो, ताका राजा जाय म्हणून तो भायर वता. तिजो गेल्या उपरांत ताका राजा करून धाडटले, पूण तो मातसो चोपळ, जाणो कितें करूंक जाय पळय तें कशे भाशेन आपल्या लोकां बरोबर वागूंक जाय पळय. थोड्या जाणांक हाडटा तो जाणो हांकां बरें काम करूंक जाता म्हणून ताका वेपार करूंक सांगता, पयशे दिता आनी तो मागीर परतून आयल्या उपरांत ताचे कडेन हिशोब मागता. जाणें तेच बरी ताचे भाशेनूच संवसारी वस्तूंनी ते जाणत कशे भाशेन आनीक सुबेज करूंक जाय पळय तें कोत्ता आनी ताका तो दिता. म्हणटा बरें तुवें केलां तर आनी तुका 10 हांचेर अधिकार दिता. म्हणजे कितें करता तो पळयता कशे भाशेन ते आसात पळय ते प्रमाणे तांकां फुडाकार करूंक दिता. आतां ह्या सगळ्या फुडाकारांनी आमी कितें पळयता, ते संवसारीच वाटेन आपली हुशारकाय दाखयता. देवान ही आमकां कला दिल्ली आसा आपले राज्य पासत वापरच्या. तें तर आमी केल्लें जाल्यार कितलें बरें जातलें आसलें. पूण आमी सादेपणान खालतीकायेन जें देवान आमकां दिल्लें आसा तें देवाकूच आमी परतून दिलें की ना. देव आमचें सगळें तें उदीक बरें करून काडटा आनी आमी आमची पळय कला आसा कितें आसा तें दुसऱ्या पासत आमी वापरूंक लागता आनी हातून आमकां दादोसकाय मेळटा. ही पयली जेजू सारकी आमी उदीक जावन ताचे बरोबर आमचें जिवीत सारूंक जाता. ही कृपा आमकां मेळच्याक आमी मागया. पळयात सांत फ्रांसीस शावेर आसलेलो न्हय, ताकाय व्हड जांग आसलेलो, ताकाय ताचे म्हणलें तूं किल्लो आसलेलो, ताचे किन आनीकूय सगळें करूंक जाय आसलेलें. हें कितें संवसारी जिवीत न्हय, संवसारी वतीन तो पळयतालो. देवान येनासा वरवीं ताका आपणाचें उतर दिलें तेन्ना ताचें मन बदलप हळू जालें आनी तें मन बदलल्या उपरांत आतां पळयात आख्खो संवसार ताका आचारता. म्हणटा देवान ताचें सगळें इतलो वार केलो, सगळ्या मनशांक पळय तो ताचें सगळें आतां घोडा करता. जें देवान ताका दिल्लें, देवाक दिलें, देवान तें वापरलें आनी आतां आयज इतलीं वर्सां जालीं आमी आजुनूय व्हडली दंगवण करता. इतलें व्हडलें सेलेब्रेशन करपाक आमची तयारी जाता. कोण करतलो कोणाक? 2-3 वर्सांनी आमी मेली म्हणटच सगळीं जाणां विसरतलीं आमकां. पूण ताका आजून आमी ताचो उगडास करता. कित्याक लागून? कित्याक तो न्हय, देव ताची सवय वावुरलो आनी आतांय देव वावुरता आनी आमकां सगळ्या जाणांक हांगसर गोडा करता. हेच भाशेन आमी प्रत्येक जाणां आमचें जिवीत आसा तितलें जेजूच्या जिवितान सारून आमी जिवंक लागलीं की ना, आमची घरचीं तरी आमकां आठवण करून बरें केलां म्हणटलीं. हे भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या ताब्यांत करया. सगळीं जाणां 1 मिनट आमच्या हातांनी हात जोडून पाट स्ट्रेट धरून दोळे बंद करया. आयज आमी भुरग्यां पासत मागता, तर भुरगीं फुडार आनी आमी जाणा कशे भाशेन तांचेर ह्या आधुनीक काळाचो परिणाम जाता. मोबायलांतल्यान ते सगळें पळयतात, ताचो परिणाम तांचेर जाता. पूण हे स्थितीन देवूय आसा. देव तांकां आपयता, जशे भाशेन फ्रांसीस शावेराक आपयलो, आमकांय तो आपयता आनी तांकांय आपयता. तांचे पासत आमी मागया. देवान ताचो पवित्र आत्मो दिवन तांची मनां उजवाडावंक आनी ह्या संवसारी वस्तूंतल्यानूच ताचें राज घडून हाडच्याक आनी आमी सगळीं जाणां तांचे पासत मागया. आमेन.